आयज मनोहरभाईची 69वी जयंती त्या निमित्तानं आज जमल्या. म्हाका दिसता मनोहरभाईची सगळ्यांक व्हडली लीग अशें हांव सांगनाच ते खंय तरी नव्या जनरेशनाक यंग जनरेशनाक पॉलिटिक्सान हाडप. पॉलिटिक्स हे सगळे जाण बरे अशें पळयना, पूण मनोहरभाईन तो आउटलूक चेंज केलो. म्हाका दिसता प्रत्येक जो पंचायत लेवल टू आयज मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जो आसा तो सदांच मनोहरभाईचो आदर्श फुडें दवरून काम करता. खंय तरी बरें काम जावचें, गोंयची उदरगत जावची, राष्ट्रा खातीर काम जावचें, ही एक मनान धारणा दवरून जी मनोहरभाईन काम केलें त्या पावलार पावल घालून आयज सगळे पॉलिटिशियन्स यंगर जनरेशन काम करता. म्हाका दिसता हीच ताका एक बरी आर्गां जातली. सगळ्यांनी जर आमच्या राज्या खातीर आमच्या देशा खातीर जर काम करत, सिन्सियरली काम करत जाल्यार डेफिनेटली मनोहरभाईच्या आयज शांती मेळटली. हांव सगळ्यां कडेन हांव देवा कडेन मागता की आयज 69वी मनोहरभाईची जयंती आसा ताच्या आत्म्याक सद्गती मेळो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल द पीपल सगळे अख्खे मुरगांवचे लोक स्पेशली आमचे बायनाकार आम्ही खरेंच सगळे जाण आमचो लेट श्री मनोहरभाई पर्रीकर हेजे धन्यवाद म्हणटा. कित्याक आमकां बायनाकारांक एक व्हडलो श्राप आसलेलो जी हांगा आमची रेड लायट एरिया आसलेली आनी तेज्या लागून बायनाकारांक सदांच लोक एक वायट नजरेन पळयताले. आनी जेन्ना मनोहरभाई सीएम आसलेलो आनी तेणें तेज्या फुडाकाराचेर तेज्या लिडरशिपाचे अंडर तेन्ना तेणें बायनाक जी रेड लायट एरिया आसली ती डेमोलिश करपाक लागून तेणें फुडाकार घेतले आनी तो करून दाखयलें. आनी ती धास्त म्हाका दिसता खंयच्याच ह्या लिडर्स कडेन जावंक शकपाची न्हू. ती व्हडली रेड लायट जी आसलेली ती डेमोलिश करपाक हें फक्त शक्य जालें कित्याक थंय त्या जाग्याचेर आमचो मनोहरभाई बसलेलो आनी तेज्या लागून आयज आमी ही रेड लायट एरियासून फ्री जाल्लेले आसा. तेज्या लागून आमच्या बायणा आयज जी रेड लायट एरिया आसा ते वेगळे व्हडले रविंद्र भवन जाल्लेले आसा. जो बायणा बीच आमचो आसतलो तो बायणा बीच आयज टुरिजम थंयसर येवपाक लागलेले आसा, ट्युरिस्ट येवपाक लागलेले आसा. कित्याक पयलीं बायणा बिचाचेर म्हणटकच कोणूच येनासलो कित्याक एक आमकां एक तो सांगला असो एक लोक वायट नजरेन पळयतालो आनी तो एक श्राप लागलेलो. आयज हे सगळे क्लियर जाल्लेले आसा. आयज टुरिजम वाडलेलो आसा. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मनोहरभाई. कित्याक ती रेड लायट एरिया काडली हो एक व्हडलो व्हडलो आयज आमकां उपकार म्हणटा भाईचो. तसोच फक्त बायणाकारांक न्हू आख्ख्या गोंयान त्या गोंया भितर एक तो डाग आसलेलो आमकां तो डाग तेंच्यांनी क्लियर करून दिलो. आनी मनोहरभाई पर्रीकर ची जी एडमिनिस्ट्रेशन स्कील आसलेली ती म्हाका दिसता तेजो असलो लिडर म्हणटा तो परत आमकां मेळपाक खूब मुश्कील आसा. बिकॉज जो होल्ड जो एडमिनिस्ट्रेशनाचेर आसलेलो जे आमचे ऑफिसर आसलेले तेंचे कडेन ते आयज खंय तरी त्या टायमार तेजे आसले त्याच प्रमाणे जे करप्शन च्या विरोधात तेंचे जे प्रिंसिपल ताणें दवरलेले आपले आनी जे आख्खे ऑफिसरांक जावं या बाकीचे तेंचे कावन्सील ऑफ मिनिस्टरांक सगळ्यांक तेणें करप्शना कडसून पयस दवरलेले. कित्याक आयज तो टोटल अगेन्स्ट आसलो आनी आयज तो ही इज वेल नोन ऑल ओवर इंडिया बिकॉज ऑफ हिज सिंप्लिसिटी. आयज तुमी पळयतात तेजे इतलो सिंपल मनीस आयज आमकां आख्ख्या देशाभर खंयसरूच मेळपाना. जो पॅन्ट शर्ट आनी चप्पल घालून स्वेरींग इन करतना सेम परिस्थिती सगळे कडेन आपल्या फॅमिलीक लागून आपल्या भुरग्याक लागून सुद्दां तशें व्हडलें कांय करनासतना ताणें सिंपल लिवींग जगलेलो आसा. तो मागीर डिफेन्स मिनिस्टर जाल्यारूय तसोच आसलेलो तो. सो असो एक मनीस म्हाका दिसता चुकून ह्या जगान येता आनी तो येयलो बट जे हिसपान तेजो आमकां आशिर्वाद जाय आसलो तेजो सपोर्ट जाय आसलो तेजो साथ जाय आसलो तो आमकां मेळना. ताका म्हाका दिसता देवान चड बेगीन आमचे कडसून व्हेलो. तो एक्चुली आयज तेजी आमकां गरज आसलेली तेजी आमकां ब्लेसिंग जाय आसलें तेजें आमकां मार्गदर्शन जाय आसलें. बट आयज तो आमच्या बरोबर ना. बट आयज तेज्या उगडासाक लागून आयज आमी मुरगांवसून सगळे लोक जमलेले आसा. रविंद्र भवनान हो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा तेंचे चॅरमॅनान. सो ह्या निमतान आयज आमच्या बरोबर आसा आमचो जो लागसून भाई गोंया खाता आनी भाईचो लाडको म्हटलें जाता. कित्याक भाई खूब आमच्या सिद्धार्थ कुंकळ्याचेर विश्वास आसलेलो आनी असो आयज आमच्या वांगडा की स्पिकर आयज आमकां सगळ्यांक आयज आमच्या लोकांक एड्रेस केल्यात अशें भाई आमच्या बरोबर आसलो. भाईचे आनी म्हाजे खरेंच खूब पयलींसून संबंद आसलेले. युनिवर्सिटीचे इलेक्शनाच्या त्या टायमासून आमी बरोबर आसलेले. भाईचे खूब एडवायस म्हाका आसलेले
खूबदां बट काही कारणान भाई म्हाका मागीरूय म्हणपाक लागलो जर तुवें आपले तेन्ना आयकलेले न्हू जाल्यार तेन्ना तुका आपूण आमदार करपाचो. तूं आजून सुद्दां आमदार जावना बट आयज भाई ना. आयज हांव आमदार जालो बट भाई ना दिसता पळोवपाक. बट सदांच म्हाका भाई डायलॉग मारतालो तूं जर आपल्याचे तेन्ना 2002 आयकलेले जाल्यार जेन्ना तूं आमदार जावन गेल्लो. ते खुबशी गजाली आसा ती उगडास येता आनी एनीवे आयज एक बरो ह्या निमतान आयज आमी सगळे जाण जमले तेजे लागून परत सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता. जेन्ना हांव रवींद्र भवन बायणाचो चेअरमॅन जालो त्या वेळार एकूच मनान आयलें की जे संकल्प बाबान सांगलें सिद्धार्थ बाबान सांगलें की बायणा रेड लायट एरिया 100 मिटराचेर म्हजें घर आनी सदांच आमकां एक काळीमोग असो दिसतालो आमकां पूण आमी सदांच आमकां विश्वास तो मनोहरभाई 2001 जेन्ना मुख्यमंत्री जाले की स्थितींतल्यान आमकां भायर काडा आनी त्या विश्वासान मनोहरभाई पर्रीकरान ही वस्ती क्लीन केली. एडमिनिस्ट्रेटीव पॉलिटिकल वील कडेन आयले आनी हो सभागृह उबो जालो. 2000 पयर हांव जेन्ना चेअरमॅन जालो दुसरे फावटी आमदार संकल्पांनी केलो एकूच लक्षात आयलें की मनोहरभाईचें नांव हांगा जावचें म्हणून हे मनोहर पर्रीकर सभागृह आमी केलें की सदांच आमकां एक प्रेरणा दिवपी आसचें. ते आयज आमकां प्रेरणा दिता. मनोहरभाईच्या जे आमकां शिकवण दिली मनोहरभाई तेजेर आमी सगळे बोर्ड मेंबर आमी फुडें सरता. ह्या वर्साच्यान आमी एक लेक्चर सिरीज मनोहर पर्रीकर लेक्चर सिरीज म्हणून केला आनी आमकां दुसरो आनी योग्य कोण मेळूंक ना म्हणजे सिद्धार्थ कुंकळकर जो आदलो आमदार पणजे जो जेणे आमदारकी आपली मनोहरभाई खातीर सॅक्रिफायस केली तेज्या कडल्यान आमी पयली लेक्चर सिरीज मनोहर पर्रीकराची आज सुरवात केला. फुडल्या वर्साच्यान 11, 12, 13, 1 अशें आमी मनोहर पर्रीकर लेक्चर सिरीज आमी आमच्या मोठ्या हॉलान स्वतंत्रवीर सावरकर हांगा चालू करतले. मनोहरभाईन जी म्युझिक क्लासीस ज्यो सुरू केल्यो प्रत्येक स्कुलान म्युझिक टिचर दिवप हे मनोहरभाईन सुरू केलें म्हणून आयज आमची संस्कृती जतन आसा. प्रत्येक स्कुलान म्युझिक टिचर आसा. तबला जावं हार्मोनियम जावं वोकल जावं. रवींद्र भवनान सुद्दां आमचे 5 क्लासीस चलतात. तबला हार्मोनियम कथक कीबोर्ड आनी वोकल ही सुद्दां देण मनोहरभाईची आसा की जर आमची संस्कृती बरी उरत जाल्यार आमचो गोंय बरें जातलें आनी देश बरें जातलो. आयज आमच्या सगळ्या बोर्ड मेंबरांच्या तर्फे व्हायस चेअरमॅन डॉक्टर धर्मेंद्र सर, अर्चना ताई जे लागींच्यान मनोहरभाई बरोबर काम केलां सगळे आमचे मेंबर आसात तेंच्या वटेन मनोहरभाईक हीच आमची आर्गां आनी अशेंच मनोहरभाईचे आदर्श आमी फुडें व्हरतले. देव बरें करूं. वंदे